मोर्शी तेमवाडा वाठारात कासव संवर्धन मोहीम 1997 वर्सासावन राबयतात। हे मोहिमेखाला वट्ट 36 ऑलिव्ह रिडले कासवांनी 4260 परस चड तांतयां घाल्यात। तातूंतल्या 93 कासवांच्या पिलांक राना खात्यान सुरक्षीत रितीन दर्यांत सोडले। आम्ही सध्या आसात तेमवाडा दर्यादेगेर आणि दर्यादेगेर हांगर कासव संवर्धन मोहीम ही 1997 सालासावन राबयली वयता। ह्या हंगामात डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवड्याक सागरी कासव येवपाक सुरवात जाल्ली आणि आता मेरेन डिसेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारी ह्या मजगती 36 सागरी कासवांनी वट्ट 4000 परस चड तांतयां घातलेली आसा। आणि काल राती हांगासर वन खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी 93 कासवांची पिल्ला समुद्रात सोडपाक तांकां यश आयिल्लें आसा। हांगासर जर आमी पळयले जाल्यार तत्कालीन मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर हांणी कासव संवर्धन मोहिमे खातीर वट्ट 500 चौरस मीटर जमीन ही आरक्षीत केल्ली आणि त्या जागेन जी सागरी कासव येताले ती तांतयां घालताली। मागीर मोर्जे वाठारान आसुयेत, आशवे आसुयेत, हरमल, मांद्र्या हांगर जी कासय तांतयां घालीत ती तांतयां हांगासर हाडून ती सुरक्षीत दवरपाचें काम करताले। पूण आयज जर आमी पळयले जाल्यार दर्याचें उदक कशा तरेन वाडटात आणि ताचो परिणाम जी अंडी पयलीं सुरक्षीत दवरपाची जागा आशिल्ली ती जागाय आतां पाण्या खाली वचपाचो प्रसंग इल्लो आसा। ताचें मुखेल कारण जावं येता शापोरा न्हंयन व्हडा प्रमाणान ड्रेजिंग सुरू आसा। तांचे लॉची येवपा वचपाक तांकां अडथळे येता आणि सरकारान थंयसर मान्यता दिल्ली आसा। पूण ताचो परिणाम ज्या वाठारांनी सागरी कासव संवर्धन मोहीम राबयली वयता थंयचे ती रेंव आशिल्ली मोव रेंव मातीच गायब जाल्ली आसा।